वास्को वाड्या वाठारांत बांदकामाच्या सुवातेर 5 वर्साच्या सान चलयेची कूड सापडली। चौकशे वेळार चलयेच्या तोंडांतल्यान फेस आयिल्ल्याचे पुलिसांचे नदरेक आयले। पुलिसांनी चौकशी करपा खातीर बांदकाम सुवातेवेल्या कामगारांक ताब्यांत घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा। कोलवा बिचार धाड घालून पुलिसांनी 85,000चो सोरो जप्त केलो। बाबू मोशे आनी लिटल तनिष्का ह्या 2 ओपन बीच शेकांचेर धाड घालून कोलवा पुलिसांनी 230 बेकायदेशीरित्या सांठोवन दवरिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो। अबकारी आनी एफडीएच्या परवान्या बगर हे शेक चालू आशिल्ल्याच्या संशयावेल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली। जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा। देखून आतां रोखडीच जम्मू काश्मीरातूय विधानसभा वेंचणूक जातली। हो फक्त ट्रेलर जावन आसा अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां। जम्मू काश्मीरात आतंकवाद आनी गोळीबाराची भिरांत नासतना वेंचणूक लढयतले। देखून येता त्या वेंचणुकेंत फकत संसद वांगडी वेंचपा खातीर न्हय तर देशांत घटमूट सरकार घडोवपा खातीर मतदान करचें अशें आवाहनूय प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलें। फाटल्या 10 वर्षांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारताच्या राजकारणाची व्याख्या बदलली। आदी राजकारण धर्मवाद, जातीवाद सारख्या विशयांचेर लोकांची दिशाभूल करून जाताले। मात आतां फुडाऱ्यांक जे राजकारण आसतलें ते देशाच्या उदरगतीचेर आदारून आसतलें अशें स्पश्ट मत भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी जे.पी. नड्डा हांणी उक्तायलें। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्या आदेशावरवीं म्हापशेच्या कोमुनिदाद संचालकान सांगोळडे गांवांतल्या सर्वे नंबर 81/1 हातूंत अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवप अशें थारायलां। शुक्रारा सकाळच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या। मजगतीं बांदकामां मोडपाक अडथळो हाडपी 3 जाणांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या।
पणजे स्मार्ट सिटीचें काम नेटान सुरू आसा. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक लागून लोकांक दुल्लाचो त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच वचत थंय ट्रक मातयेंत रोंवपाक लागल्यात. शुक्रारा MG मार्गाचेर असोच एक ट्रक मातयेंत रोंवलो. रस्ते कुशिकच्यानी घडणूक घडिल्ल्यान येरादारीची कसलीच आडखळ निर्माण जावंक ना. आठ ते 10 एप्रिल मजगतीं मुंबय विमानतळाचेर कस्टम अधिकाऱ्यांनी 4 प्रवाशांकडल्यान 4.69 कोटी रुपयांचे सुमार 7.94 किलो भांगर जप्त केला. हातूंत भांगराची तस्करी करपा खातीर भांगरात रोडियम प्लेटिंग, तार, बकल तशेंच वॉशराच्या आकाराच्या रिंगां, पेंडेंट आनी पायजणां आशिल्ल्याचें कळटा. अबुधाबींतल्यान मुंबय येवपी 2 विदेशी तर कोलंबोसान मुंबय आयिल्लो एक विदेशी नागरीक तशेंच बहरेनच्यान मुंबय आयिल्ले भारतीय नागरिकत्वाच्या 2 प्रवाशांकडल्यान हे भांगर जप्त केला. बेळगांवच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो कळस आनी होमखण उत्सव व्हडा दबाशान मनयलो. भक्तगणां सयत देवीच्या अवसारी मोडान अग्निदिव्य केल्या उपरांत कौल जावन शुक्रारा फांतोडेर ह्या उत्सवाची सांगता जाली. भारत सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सदांच गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या हितांत वावर केला अशें पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी अमित शाहान सांगले. हाका लागून 95 लाख शेतकारांक सन्मान निधी मेळ्ळा आणि गरिबांक फुकट अन्नधान्य मेळटा. काँग्रेस पक्षान 70 वर्सां फक्त जातीवाद आणि भ्रष्टाचाराक तेंको दिला. देखून हो जातीवाद आणि भ्रष्टाचार ना करपाक प्रधानमंत्री तशेंच भाजप पक्षान वावर केला अशें स्पश्ट मत अमित शहानी उक्तायलें. मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे लुकसाण आणि डिमेन्शिया हांचे मदलो म्हत्वाचो संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला. आयकुपाची शक्यता कमी आशिल्ल्याची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हेर संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पश्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांत मेंदवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारांत तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मजत करतात. पिराय वाडत तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाचे क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंतीक डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी मनापासून प्रेम करतोय. काणकोण येथे माझा जन्म आणि लहानपणी आमच्याकडे गोमंतक हे वर्तमानपत्र घरी यायचे आणि तेव्हापासून मराठी वाचनाची गोडी गोमंतकने लावली. गोमंतक गोव्याची जी सांस्कृतिक, राजकारण आणि सामाजिक जी चळवळ आहे, ज्यात गोमंतकचा खूप मोठा वाटा आहे, त्याची जडणघडण आणि त्याचा एकूण जो प्रवास आहे तो गोमंतकमधून कळाला. अजूनही गोमंतकशी निगडीत आहे आणि गोमंतक हे परत एकदा सांगतो की गोव्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात खूप मोठं काम करत आहे आणि गोमंतकला खूप खूप शुभेच्छा. असंच कार्य ह्यापुढे घडत राहो आणि गोव्याची जी अस्मिता आहे ती जिवंत ठेवण्याचं काम करो, हीच सदिच्छा. धन्यवाद. भाजपाचे दोनूय उमेदवार 16 तारखेक म्हळ्यार मंगळारा आपापलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. दक्षिण गोंयची भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेको सकाळी 11 वरांचेर जाल्यार उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक दनपारां 12:15 वरांचेर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतलो, अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावळेन दिली. काँग्रेसीचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघात प्रचार करता म्हळ्यार वेंचणुकेची तारीख घेवन वतली असो टोमणो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावळेन काँग्रेसीक मारलो. भाजपाच्या प्रचाराचा व्हिडिओ रथाक सुरवात केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तानावळे उलयलो. तानावळेक प्रत्युत्तर दितना काँग्रेस लोकांचे काळजात म्हणून अमित पाटकरांची जाप. शिवोली रस्तो रुंद करपाच्या कामा वेळार झाडां कापल्यांत. ही झाडां परवाने बगर कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांकां न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा जबानी नोंदवपाक सांगिल्ली. मायकल लोबो हांणी आपली जबानी पणजे कांपालच्या RFO रेंज ऑफिसांत नोंद केल्या. गोंयांत सावार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात, मात भाजपाचे सरकार हे सत्य धापून दवरता. हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांव काम करतलो अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान केलां.
लोकांनी गोंय सांबाळपा खातीर हे फावट लोकसभा वेंचणुकेत विचार करून मतदान करचें असोय उलो विधेयकांनी मारला. वाळपय आनी पर्ये मतदारसंघात काँग्रेसीन प्रचार करपाक सुरवात केल्या. दनपारा वाळपयच्या श्री हनुमान देवळात नाल्ल दवरून काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आशिर्वाद घेतलो. उपरांत लोकांक काँग्रेस सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा, लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक यत्न करतलो अशें खलप हांणी हे प्रचारा वेळार सांगलें. ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कालूस फेरेरा आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. म्हापशेच्या तार न्हंय देगेर परतून कोयराच्यो राशी साचपाक लागल्यात. गणपती विसर्जन करतात ते सुवातेर कोयराचे ढीग वाडतच आसा. हांगासर कोयर उडोवपाक मनाय आसा. कोयर उडयतल्यांक 1000चो दंड दितले अशें बस्तोडा पंचायतीन सांगिल्लें खरें. पूण दिसान दीस कोयराच्या राशींनी वाड जाल्ल्यान लोकांक ह्या दंडाचो मात्तूय भंय नाशिल्ल्याचें दिसून येता. आयज बायलो सगळ्या क्षेत्रांत मुखार पावल्यात, तरी लेगीत बायलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मात तसोच उरला. दिसान दीस घरगुती अत्याचार, बलात्कार, बायलांचेर एसीड हल्लो सारकेले गुन्हे वाडत आसा. आमच्या भारतीय संविधानान आनी न्याय वेवस्थेत बायलांची सुरक्षीतताय मतींत दवरून कांय कायदे तयार केल्यात आनी सरकार कांय उपक्रम चालीक लायतात. बायलांचे सुरक्षे खातीर निर्भया फंड तयार केला. ह्या निधीत कोटी रुपयांची तरतूद जाल्या आनी ह्या निधीचो उपेग पीडित बायलेक सुरक्षा दिवपा खातीर करतात. ते भायर 181 हेल्पलायन, वन स्टॉप सेंटर, मेरी सहेली, निर्भया स्क्वॉड अशा साबार आनीकूय ॲपांतल्यान बायलांक सुरक्षे विशींची मजत जातली. भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांकां आपल्या 25 वर्सांच्या राजकारणाच्या कारकिर्दीचो अतिरेक जाला. तो मतदारांक गृहीत धरता तशें तांच्या उलोवपांतल्यान दिसता अशें विधान काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी केलां. काँग्रेस अजूनय घटमूट आसा. कांय जाण गेले म्हणून काँग्रेसीचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें खलप हांणी म्हणलां. हांव राजकारणांत सदांच एक्टीव आसलो. म्हज्या कामांतल्यान हांवें तें गोंयकारांक दाखोवन दिलें अशें तांचें म्हणणें. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त उलोवप केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान वास्कोचे धर्मगुरू पॉलमॅक्स पेरेरा हांचे आड पुलिसांनी दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान रद्द केलो.
धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा आणि ऑगस्ट 2023 चर्चेत उपस्थित आशिल्ल्या मार्गदर्शन करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी वादग्रस्त विधान केले. उपरांत ताच्या विरोधात शिवमोग्गींनी वास्को पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. गवणे सत्तरी शुक्रारा रिक्षा आणि बॉलेरो जीपांच्या मध्ये एका भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात मावळिंगे रावपी रिक्षा चलोवपी आनंद चारी एका अपघाताक मरण आयला. दनपारां 2:45 हो अपघात जाल्ल्याची म्हायती पुलिशेन दिली. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांत एका खासगी घाजन जमनीचेर उदरगतीच्या नांवान मॅनग्रोव्ज कातरून कोणे तरी मातयेची भर घालून रस्तो तयार केला. काणकोणचो मामलेदार जितेंद्र बुगडेन ह्या प्रकाराची दखल घेवन पळोवणी केली. ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धाडून दितले अशें जितेंद्र बुगडेन सांगलें. सष्टीच्या अबकारी खात्यान चिंचिणी दाण्या वाड्यावेल्या गुदावाचेर धाड घालून सुमार 13 लाखांचो सोरो जप्त केलो. गुदावाच्या धनये कडेन कायदेशीर परवानोय नाशिल्ल्याचे कारवाये वेळार दिसून आयले. उलटी फोंड्यां सोरो व्हरपी ट्रक अबकारी खात्यान दवरलो. ह्या कारवायेंत 3,742 लिटराचो सोरो जप्त केला. 17,16,000 इतले मोल ह्या जप्त केल्ल्या सोऱ्याचे आसा. जो ट्रक आडायला तो कर्नाटकाचो. जप्त केल्लो ट्रक तशेंच सोरो अबकारी खात्याच्या गोदावान मोल्या दवरला. दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर सरवण पंचायतीत सत्ता बदल जातना तन्वी सावंत हांच्या गोंयांत सरपंच पदाची माळ पडल्या.
शुक्रारा जाल्ले वेंचणुकेत तांची बिनविरोध निवड जाली आसतना ते सरपंच आनी उपसरपंचा सयत विरोधी गटाच्या 4 पंच वांगड्यांक सरपंच निवडपा खातीर आपयल्ले बसके कडेन तांच्यांनी फाट केली. दिसाक उण्यांत उणी 2200 पावलां चलचें अशें म्हणटात. एका अहवाला प्रमाण दिसाक 2200 पावलां लेगीत चल्ल्यार काळजाचें दुयेंस आनी गोडेमूत जावपाचो धोको उणो जावंक शकता. चलतना स्नायू अंकुशन जाता, ताका लागून पांयांतल्यान रगत काळजा मेरेन पावता. हाका लागून काळजाचेर ताण येता. काळा प्रमाण तुमचें काळीज घट आनी कार्यक्षम जाता. वेगान चलप म्हळ्यार चड कॅलरी उणें करप न्हय, ताका लागून काळजाक बळगें मेळटा. जायत्या जाणांक घरांत चलचें काय भायर चलचें असो प्रश्न पडटा. भायर चल्ल्यार सैमाचो सांगात मेळटा, जाका लागून चलपा वांगडाच ताण उणो जाता अशें म्हणटात. भायर चलप चड फायद्याचें आसा. गोमंतकाक आज 62व्या वर्धापन दिनाक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तांचो असोच भरभराटीत चलोचो. म्हाका जे यादी आसा गोमंतका बद्दल, जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आशिल्लो म्हणजे शाळेंत आशिल्लो, एक्चुअली हांव तसो कसो मराठी वाचपी, अजुनूय मराठी वाचता, लवर म्हणटात तसो. म्हणजे खुबशे लोक कशे नॉवल्स हिंदीन, म्हणजे मराठीन वाचन चड. सो तेन्ना जर पयली पेपर म्हटलो न्ही काय गोमंतक, ही म्हाका आठवण